तुम्ही माझ्या फाटसून पळयता आसतले की PWDचे लोक विड्डे हांगासर गेले 8 दीस जाले विड्डे उदक ना म्हणून ते विड्डे गांवांतले उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा लागून यत्न करीत आसात। सांखळे मतदारसंघ जे आहा त्या मतदारसंघातले सांखळी म्युन्सिपाल्टीच्या अंडर जे विड्डे गांव येता ते विड्डे गांवांत गेले 8 दीस स्थानिकाच्या म्हणण्यानुसार उदक ना आणि टँकरासून उदक तांकां सप्लाय केलें वयता। शोधकार्य म्हणजे उदकाचो जो फॉल्ट आसा तो सोदपा लागून गेली 8 दीस ते 10 खड्डे तेंच्यांनी खोदला। हो एक धरून तेंच्यांनी प्रयत्न चालू की खंय फॉल्ट एक्झॅक्टली फॉल्ट मेळना पण प्रयत्न चालू आसात। हे जो खड्डो मारून उदक उडोवपाचें काम चालू आसा। फाटली 8 दीस जाले म्हणजे फाटल्या शेनवारच्यान विट्टे गांवांत उदक ना। हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून। मंडे वचून हांवें ताका मेमोरंडम हो सबमीट केलो की विड्डे गांवाक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें। तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकूय ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा। एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून, पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा। अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना। आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा। विर्डी ह्या गांवांत गेले 8 दीस उदक ना। टँकरीन उदक सप्लाय करता पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा। दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हें उदक कितले पर्यंत सेफ, तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो प्रश्न आसा। मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सकाळी सांखळे म्युन्सिपाल्टीतल्या वाठारांतले नवी पायपलायन घालपाचे कामाचो नाल्ल फोडला। आसा ती डक्ट सिस्टमूय वापरतले, फक्त खंयसर पॉसिबल ना थंयसरूच खाना पे जातले ते लोकांक एक उदकाचो व्हडलो रिलीफ जो आहा ह्या निमित्तान मेळटलो। थँक्यू। 9 कोटी 9 crores मागीर 20% बिलो गेला कितके किलोमीटर? ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स सांखळ्याची एंटायर एरिया बारीक स्टुडंटाक दीस घालता।